टुडे गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस आम्ही डेलिगेशन घेऊन SP कडे आयिल्ली. SP कडे आम्ही अपॉइंटमेंट घेतिल्ली सकाळी येऊन की 4:30 आम्ही येतली म्हणून. बट आय डोंट नो वेदर इट्स अ कोइन्सिडन्स और एक्सिडेंट कितें तें म्हाका खबर ना. दॅट SP इज नॉट देर. इमर्जन्सी हॅड टू गो फॉर अ मिटींग म्हणून आमकां सांगिल्लें गेलां. आमी बाब सेराफीन डायसाक मेळ्ळी आनी आमी आमचो मेमोरंडम तेजे कडेन दिला. दीस मॅटर इज अबाउट अ लेडी फ्रॉम आके कोस्टा फॅक्ट्री कडेन ते रावता जुबेदा शेख म्हणून. शी वॉज मॅरीड फॉर द पास्ट 6 years. हर इन-लॉज रिजाइड इन हावजिंग बोर्ड. पेरेंट्स रिजाइड इन कोस्टा फॅक्ट्री. ही केस असली आसा की डावरी हॅरेसमेंटाक लागून एका लग्न करून गोवान कामा खातीर बॉम्बे व्हेलें बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन बॉम्बे. एवरीथिंग वॉज ओके फॉर फर्स्ट 2 years. आफ्टर 2 years द हॅरेसमेंट स्टार्टेड. वन्स द डॉटर वॉज बॉर्न ताका तो हॅरेस करपाक लागलो. ताका पयशे हाडून पावलो बापाय कडल्यान. द गर्ल जुबेदा दिस लेडी केप्ट ऑन सफरिंग बिकॉज her parents who reside at Costa factory near Costa factory are weak. They are not good financial condition. सोसून ते रावले आणि मागीर तेणे खंय तरी डावरी हॅरेसमेंटाची केस घातली. ताजे गोवान ताका विड्रॉ करपाक लायलें. सॉरी म्हणलें आनी ताका एक्सेप्ट केलें. शी विड्रॉ इन गुड फेथ एंड अगेन इट स्टार्टेड. आतां लास्ट 15 days बॅक ही स्टार्टेड हॅरेसिंग हर. ताका राशन दिना जालो. ताका आनी चेडवाक उपाशी मारपाक लागलो. आपूण बायलान हॉटलान घेवपाक लागलो. बापाय कडल्यान पयशे घेवन यो म्हूण हॅरेस करपाक लागलो 50,000. आनी एक दीस ताणें चलयेक काडलें आनी वॉशिंग मशिनाक घातलें आनी स्टार्टेड ब्लॅकमेलिंग दॅट आय एम स्टार्टिंग द मशीन. वेन द लेडी शाउटेड ही एंड हीज ब्रदर जुबेदाचो घो हॉट मेटल कायलाटो वो कितें तरी चमचो गरम गरम घेवन आयलो आनी ताजी जीब लासली, ताजी वोटां लासली, ताजी बॉडी लासली. फूल बॉडी इंज्यूर केलें. मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एब्यूज, डोमेस्टीक वायलन्स केल्लें आसा ह्या दादल्यान. आनी इतलेंच न्ही, नेक्स्ट डे ताका हाडून ताजे सासूमाय नंडेन ताका कोस्टा फॅक्ट्री कडेन थंय सकल गाडयेंतल्यान व्हॅनांतल्यान धुकल्लें आनी चलयेक ताज्या मायनर 4.5 years ओल्ड आनी त्या बायलेक जुबेदाक उडोवन ते गेले. आतां आमी पात्रांक सांगलां की हें जालां बॉम्बे पूण आमच्या गोवन बायलेचेर जालां. टुडे आफ्टर ब्रिंगींग हर शी वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिशियो बाय द ब्रदर 108 आपोवन ताणें ताका हॉस्पिशान घातलें. हॉस्पिशियो डॉक्टर्स टोल्ड दॅट शी इज नॉट इन द स्टेट, शी इज इन मेंटल डिप्रेशन. आनी नाव आयज 7 दीस जाले ते IPHB बांबोली मेंटल ट्रिटमेंट घेवपाक लागला. शी इज इन मेंटल डिप्रेशन. तोंड लासलां, जेवपाक जायना, उलोवपाक जायना. सो आमी जी FIR केल्ली हांगा ताज्या फॅमिलीन मडगांव पुलीस स्टेशनाक आमी पात्रांक सांगलां की तुमी कॉर्डिनेट करात, बॉम्बे कॉर्डिनेट करात. जाता तितले बेगीन सर्च वॉरंट घालात आनी ताका हाडात आनी ताका एरेस्ट करात म्हणून. कित्याक इट इज डावरी हॅरेसमेंट. आयज कितले तरी गोंयांत चलयो बायल्यो सफर जातात आनी मागीर तांकां खंय तरी मर्डर करतात तांचे आनी दाखयतात दॅट शी हॅज सुसायडेड. देर आर मेनी गोवन गर्ल्स लेडीज हू आर सफरींग लायक दीस. अ मेसेज हॅज टू गो बिकॉज वन्स ही इज अरेस्टेड आनी कारवाय केल्यार ताजे लायफ इम्प्रिजमेंट जाता. लायफ इम्प्रिजमेंट जावपाक जाय कित्याक असले ब्रुच्युअल अटॅक करता दादल्यांक तांकां करूंक जाय. दॅट अ लेडी इज नॉट अ कॉमोडिटी. आवय बापूय आपले चलयेक काळजाचो कुडको असो शिक्षण दिवन व्हडलें करतात. तुमच्या हातान हॅरेसमेंट जावपाक न्ही. एंड लेडीज आर नॉट कॉमोडिटीज. डोंट ट्रीट लेडीज लायक दीस. सो हांव मागतां CM कडेन मागतां बाब सावंत जो आमचो CM आसा गोंयचो तेजे कडेन मागता की तूं होम मिनिस्टर आसा, तुज्यान जाता गोंयचे चलयेक तूं सांबाळपाक शकता. जाता तितले बेगीन तुजे ऑर्डर्स धाड. ही कॉर्डिनेट कर म्हूण बॉम्बेच्यान. कित्याक म्हाज्या चेडवा कडेन खूब हें केलां तेणें टॉर्चर केलां. तेजें सगळें तकलेन भरून दवरला ताका. आमचे आवय बापायन नफरत केला तेजे. आवय बापाय तेजे नफरत आनी तेगे जिबली बी लासयला आनी हें केलां तेंच्यांनी. आपूण बरो अशें म्हूण सांगलां ताणें. हॉस्पिटलान आसा आतां बांबोली हॉस्पिटलान ताका दवरला. मेडिकल हॉस्पिटलान आसा. दोतोर 13 दीस जाले. दोतोरान सांगलें ते आनी 4-5 दिसांनी वयतले. त्रास म्हणजे कितें आवय बापाय कडेन तूं पयशे हाड 1.5 लाख 2 लाख नाजाल्यार आपल्या गाडी घेवन दी ना तुका आमी आवय बापायक तुमी सांगलें जाल्यार तुका जितें मारतले आनी आवय बापायक फॅमिली काबार करतलो असो ताका भुवयला तेणें.